नमस्कार आणि येवकार तुमकां काउंटर पॉयंट कार्यावळीन सुमार एक वर्स पयलीं जेन्ना पर्रीकर सरकार सत्तेर आयिल्लो तेन्ना दिगंबर कामत सरकारांतल्या वेगवेगळ्या मंत्र्यांचेर भ्रश्टाचाराचे आरोप जाल्ले. दोन मंत्री प्रॉमिनंटली तांचें नांव येतालें. एक म्हणजे स्वता दिगंबर कामत आनी दुसरें नांव येता चर्चिल आलेमांव हांचें. तांणी वेगवेगळ्या कॉन्ट्रॅक्टांनी PWDन घोटाळो केलो असो तांचेर आरोप आसा. ह्या विशयाचेर आनी लोकसभा इलेक्शनाच्या विशयाचेर उलोवपाक आमी सद्या आमच्या वांगडा आसा चर्चिल आलेमांव. चर्चिल बाब, तुमचेर एलिगेशन जालें की PWDचो तुमी मॅस करून उडयलो, कंप्लीट मॅस करून उडयलो, कॉन्ट्रॅक्ट जाय तशें दिले, लायबिलिटी क्रिएट करून दवरली. सांगपा म्हणल्यार हांव PWD पळय मिनिस्ट्री घेतल्या तेन्ना प्रिवियस पळय मिनिस्टर आशिल्लो PWDचो. तेणें 270 लायबिलिटी करून दवरली. हांव घेता थोडा 270 लायबिलिटी आशिल्ली, 270 crore. आतां प्रॉब्लेम कितें आसता, एक गव्हर्मेंट चलता न्हू, गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्यू प्रोसेस. म्हाका दिसना खंयचो गव्हर्मेंट चल्लो त्या लायबिलिटी नासतना खंयच्या PWD केन्ना उलयश म्हणून. आय डोंट थिंक सो. हांव डीप गेलो ना, म्हाका दिसना खंयचोच गव्हर्मेंट चलयला कोणाची PWDची लायबिलिटी आसतलीच. आनी एक पाटी ती लायबिलिटी जेन्ना आशिल्ली ती कायदो आशिल्लो म्हजी आनी ती लायबिलिटी मारपाची. पूण फायनान्स म्हजे लागीं जर आशिल्लो जाल्यार हांव ते आस्ते आस्ते करून कितें जालें करून ती म्हज्या लायबिलिटी मारपाक जाताली. 500 कोटी लायबिलिटी. आतां एक जेन्ना एक आमची पार्टीची शिंगोण आहा, आमची पार्टीची प्रेजिडेंट सोनिया गांधी, जो आमच्या पार्टीचो प्रायम मिनिस्टर मनमोहन सिंग, जेन्ना आमी एक पावटी इलेक्ट जाले, तुमी पब्लिकाक गेले मनीस. हांव समज एक इलेक्ट जालो आनी हांव एक समज मिनिस्टर जालो, हांव पब्लिका आलो, सगळे पब्लिका आलो. कंटिन्यू एक समज तूं आसलें BJPचो आमदार आनी तुज्या लोकांन तुका निवडून हाडलो म्हूण त्या लोकांक कांय डिफरंट करप जायना. आमदाराक डिफरंट करता गजाल दुसरी, पूण आमच्यान लोकांक डिफरंट करपाक जायना. कारण लोक तो गोंयचो, जो लोक आयज ह्या वाटेन नाशिल्लो जाल्यार फाल्यां दुसरे पार्टीक जे कोण बरें करता त्या वाटेन आसता लोक. आनी ते प्रमाणे म्हाका दिसता खंयचोय तर आमदार म्हजे बरें येयलो जर आमदाराक लागून काम न्हू, पूण त्या लोकांक लागून काम जें हांवें PWDचेर केलां. आनी PWDचेर जेन्ना हांवें काम केलां, म्हगेलें हालीं काम सॅक्शन करप. मागीर ती फायल चीफ इंजिनियरा वयता, कन्सर्न इंजिनियरा वयता, उपरांत फायनान्स येता. फायनान्स मिनिस्टर आशिल्लो पयलो आशिल्लो नार्वेकर, आनी नार्वेकारा उपरांत जाला दिगंबर कामत. खंयच्याय तरी डिपार्टमेंटान तरी निम्माणी फायल मोठी फायनान्स वचपाकूच जाय. सो फायनान्स इज अ होल एंड सोल. आतां म्हणटा तुमी हांवें घोटाळो केला, तुमच्यानूय 4 क्वेश्चन्स वचपाक पळोवपा जाता जे म्हगेल्या टायमाचेर कितलें काम जालें तें. ओपन बूक आहा. हांवें काम केलां, हांवें घोटाळो केलो ना. कित्याक हांवें काम केलें ना, हांवें काम केलां आनी प्रोसिजर फॉलो करपाचो जे केला आनी उरलोलो लास्ट म्हणटा तो टच करपाचो फायनान्सान. हांवें करप न्हू, फायनान्स नाका जाल्यार रिजेक्ट करता. तुवें आपल्याक जितलो लिमीट आसा पळय, जितले तुगेली कॅपेसिटी आसा तितले बारीक 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 कॉन्ट्रॅक्ट करून सुमार 170 कितें कॉन्ट्रॅक्ट दिले. ना 170 न्हू, मायज आसतले ते. सी कितें आसता, एक आमदार कितें आसता जे प्लॅनाचेर काम जावपाक खूब टायम वयता. सो शॉर्ट टेंडर जाय जाण मागता आपल्याक एक धाकलो रोड आहा करपाक, तेन्ना तो पावर आसता मिनिस्टर दिला. हांवें सँक्शन केलें थिंग इंजिनियर आहा, इंजिनियरान सँक्शन केलें थिंग फायनान्स आहा, थिंगाय फायनान्स लागतात. फायनान्स लागता थिंगा. तूं ब्लेम करता दिगंबर कामत आनी नार्वेकारा की तेणी हांव कोणाको ब्लेम करना, हांव ब्लेम करपाक शकना, कित्याक काम केल्लें आहा. आतां समज तरी PWD मॅस जालें आहा, समज तरी काम केलें जालें ना जाल्यार म्हगे हिसपान चीफ मिनिस्टरान हारी करप न्हू, बंद दवरपाचें. काम नासतना कितें हारी करतलो. समज आतां तूं एक इंजिनियर म्हजे बरें येयला आनी तूं इंजिनियर म्हजे बरें येयला, समज डिपार्टमेंटान म्हजे बरें आहा. आतां हो आमदार आहा, आमदार म्हणटा आपल्याक हें काम जावपा जाय, तूं तें कन्सर्न इंजिनियर. सो हांवें सँक्शन केलो, तुका धाडल्या फायल, तुवें चोवपा जाय ती काम आहा ना. त्यान चोवपाक मागीर ती फायनान्सान वयतली फायल, फायनान्सान प्रपोज केली तेन्ना मागीर काम. तूं मानता मॅच जालो म्हणून? म्हाका दिसना कितें मॅच जालो.
म्हाका दिसना कितें मॅच जालां म्हूण आनी मॅच जाल्यार हांवें केलें ना मॅच हांवें तरी कसलें मॅच केलें ना कित्याक हांवें काम केलां म्हगेलो कायदो काम पास करपा जाय कित्याक हांवें कोणाकूच ना म्हणलें ना कित्याक जेन्ना हांव जाणा म्हाका म्हगे पार्टी सिंगोळ प्रमाणे एक पार्टी इलेक्ट जालो हांव सगळ्यांक गेलो तो लोक खंयच्यान आसलो प्रॉब्लेम म्हाका ना कित्याक लोक म्हणटा कितें आसता लोक म्हणटा एक पावराचेर चलता म्हणजे कोण बरें करता त्या आनी लोक चलता सो ताका लागून लोकांक आमी काम दिवपाक जाय जेन्ना म्हगे ड्युटी म्हाका दिसता हांवें तर तें केलें ना जाल्यार हांव घटनेचेर रोंग वयता कित्याक आमी पळय सोपूत घेता तेन्ना आमी सोपुताचेर उलयता कित्याक हांव घटनेचेर सारको प्रमाणीक रावतलो म्हूण हांव प्रमाणीक रावना प्रोसेस फॉलो करपूय हे घटनेन बरयल्लें आसा कंप्लीट सारको प्रोसेस फॉलो करपाक मनीस जायना आनी हांव एकलो आहा PW एकलो चलयता हांव इंजिनियर नाय ताका हें नाय जायते आनी ताका फायनान्स जाय ताका काय फावटी मिनिस्टर सांगता पूण प्रेशरार येवन ते सगळे बायपास करता प्रोसेस कितकोन मिनिस्टर प्रेशर करूं शकता तुका लो ना ताका कितकोन अरे आतां हांवें स्वामीन सांगलें तुका तूं हांवें तिका जीव दी म्हूण तूं जीव दितलो दिवपाक शकना न्हू त्या लागून तें मागीर कितें एलिगेशन करप बरप तें बरें तेणें दिलो न्ही फायनली कितलेशेच जाण सस्पेंड जाले ते सस्पेंड जाल्यार तेमी कितें काम केलां जातलें न्हू सस्पेंड सारकें केलें ना म्हणून तेणी ते कॉन्ट्रॅक्ट बारीक बारीक करून दिले म्हणून सस्पेंड जाल्या आतां ते कॉन्ट्रॅक्ट बारीक बारीक करून दिलें म्हणून सस्पेंड जाल्यार तेंगे म्हज्यान कितें करपाक जाता कित्याक हें कंटिन्यू प्रोसेस जाल्लो हें हांवें दिलें ना म्हगल्या टायमाचेर दिलें ना सदां आनताले अजुनूय दिता तुमच्यान मरे वय आतां हांव आतां तुका आतां कितें सिस्टम केल्लो म्हाका खबर ना पूण हांव तुका सदांच 85% चल्लें आनीक एलिगेशन जाता तूं म्हणटा आपणें इतलें काम केलें लोकां खातीर आनीक एलिगेशन जाता की रिक्रुटमेंट जेन्ना तुवें इंजिनियरांची केलें तेन्ना फेक तेंची सर्टिफिकेट घेतली एज्युकेशन आनी तरी तांकां रिक्रूट केलें आतां तुका सांगपा म्हणल्यार हांव 4 वर्सां आशिल्लो रो हांवें एकूय इंजिनियर रिक्रुटमेंट केलें ना पूण एडवोकेचेर जे धांवलेकारान पळय एपॉयंट केल्ले तितले एक्स्ट्रा जाले म्हूण तेणें तांकां जॉब दिवना तितले 7-8 जाणांक कोर्टान गेले वेकेन्सी नासतना एपॉयंट केल्ले कोर्टान गेले कोर्टान ऑर्डर दिली तांकां दी म्हूण आनी तेन्ना मागीर हांवें सांगलें डिपार्टमेंटान तें तर सारकें आहा तुमी दिया कोर्टा ऑर्डर आहा तेजे भायर हांवें एक तर दिलें ना हांवें फकत वेकेन्सी काडून 7 जाणांक घेतलेले 7 कायदे प्रमाण घेतलेले आहा तांकां आजून ऑर्डर दिवपाक सरकार बंद करता तांचेर एलिगेशन आसा की तेणी एज्युकेशन क्वॉलिफिकेशन जे हाडले तुका सांगपा म्हळ्यार तेगे कितें आसता तेगे बारीक चीफ मिनिस्टर कितें आसता जायत पेज आसता तेजे पेज आसता खूब तो खंय कितें उलोवपाक कितें आहा तें खबर नासता जायत पाटी चुकता तो चुकता म्हण कितें जाला 4 गोल चुकता मनीस चुकलो काय ना तेणें कितें म्हळ्यार एकाडेमीक पळय म्हणटा ती सर्टिफिकेट इंजिनियराक चलना रे बा इंजिनियरा सर्टिफिकेट युनिवर्सिटी सर्टिफिकेट ताणें कितें म्हळ्यार एकाडेमिका सर्टिफिकेट हांवें खूब हाडले आनी दिल्यो आतां हांव एजंटू एकाडेमिका सर्टिफिकेट हाडपा आनी खंयचे एकाडेमीक बंद जाल्यार कितें म्हाका खबर तरी आहा आनी तसो हांव काम करता म्हाका कितें आहा ताका आतां तुका सर्टिफिकेट दिवपाक म्हाका कसो करता तुका तरी जॉब तुका कायद्या आहा तर यो न्हू तूं घे जॉब तुगेलो आनी एकाडेमिका सर्टिफिकेट ह्यो इंजिनियरा वयता इंजिनियर म्हणटा युनिवर्सिटी सर्टिफिकेट आनी हांवें सांगलां मरे हांवें सांगलां जर तर कितें तरी रॉंग जालां उडय मरे सस्पेंड म्हणून भायर उडय म्हणून तांकां एक कॉन्ट्रॅक्टरान जीव दिलो मयां वचून थंय जेन्ना एलिगेशन्स अशें जाल्ले की तेन्ना हांव नाच न्हू आहा धांवलेकार तेगेलें कितें पेमेंट हाडलें म्हण ताणें जीव दिलो म्हणटा हांव कांय सारको प्रूफूय म्हाका दाखो पूण म्हजें नांव येयलें कितें कामां म्हजें नांव चॅचील म्हणटा कितें जालें मरे सवाय पडला सगळ्यांक खंय कितें जालें चॅचील आतां तें नांवां आहा मिनिस्टर तो जीव दिलो ना जीव दिवच्या पयलीं खंय ताका पेमेंट दिल्लो पेमेंट हेज्याच खातीर दिल्लो की त्या पेमेंटांतल्यान कमिशन मेळटलें म्हणून हांवें कळ्ळें हांवें ताका पेमेंट दिलो ना इवन पेमेंट घालपी हांव न्हू पेमेंट घालपी हांव न्हू पेमेंट घालपी फायनान्स हांव पेमेंट घालना सो यू डिनाय एलिगेशन्स की आपूण कमिशन केन्ना 200% नॉट 1% हांव तेका कॉन्ट्रॅक्टर वळखनाय बाड्याक आनी तो बाय कोण मेळ्ळो तेगे बाड्या फॅमिलीक हांवें मागलां बाबा तेका तरी बरो जाग मेळचो तो कित्याक मेळ्ळो तो सगळें खबर आहा मरे दिगंबर कामत गव्हर्मेंट जेन्ना चलताले तेन्ना एक उतर येतालें कार्ड म्हणून CARD C फॉर चर्चिल A फॉर आलेक्स सिक्वेरा R फॉर रवी नायक आनी D फॉर दिगंबर हांव नको आयकलें ना तें हें आतां तूं तुका एलिगेशन सांगपा म्हळ्यार हांव पळय PW चलयतां आनी RD चलयतां तुज्या आनी हावजान प्रोसिडींग काडपा जाता एक्सेप्ट तांच्यांचेर कितें पळय हें काडलें तेजे भायर सदांच PW बरो मनीस म्हूण
PWD मिनिस्टरान खूब काम केलें म्हूण सगळे ऑपोजिशन पासून उलयल्या RDAचेर इतलें काम केलें म्हूण RDA मिनिस्टर चर्चिला मान तुज्यान प्रोसिडींग काडपा जाता हावजांतलें तें खंय वचना पूण एकूच पार्टी कितें जालें थँक्यू कित्याक दिल्यो थँक्यू हांवें म्हजे पोटा पासत दिलें न्हय कितें आसता एक एक पावटी जेन्ना तुगेलो पावर गेलो 2-3 दीस लायट ना म्हणटकच उदक ना जाता आनी बारीक समाज पड लोक आहा त्या लोकांक कितें आसा आंड्यो आनी कितें मडक्यो आहाय ते घेवन मागीर उदक पोता सो हांवें कितें चिंतलें बाबा जे पावर आहा आमकां ते जाल्यार हांवें दिल्यो थँक्यू तितून कितें जालें तें दामूक थँक्यू मेळूं न्हय प्रॉब्लेम जालें तें दामूक गेले आनी विजयागे प्रॉब्लेम पूण ते कितें थोडे विजयान वयल्यो थँक्यू पण दामू मेळना म्हण दामून तें काडलें दामून मागीर इलेक्शन करता जाल्यार कितें करूं पूण जातलें तूं प्रोसेस फॉलो करूना तेन्ना प्रोसेस फॉलो अरे म्हगेलें केन्ना कितें काम आहा न्हू प्रोसेस मागीर पयलीं गरीबाक कोणाक हेल्प करया मरे मागीर प्रोसेस करपाक न्हू प्रोसेस करपाक कितें आमी कितें चलना न्हू तें आहा न्हू तें मागीर तेमी इन्क्वायरी केली न्हू तांकी सगळ्यांक वळख न्हू चलया न्हू तेमचे तांकी कोणाक आयज नाय त्यो प्रॉब्लेम तांक्याचे कोणा पयशे खाता रे असो केन्ना आमकां तर सपोज आमी लायफान आमगे कितली बाट काबार केलें मरे आमी कितें दिसतलें तर आमी कितें पॉलिटिक्सान पयशे करपा येयले आमगेल्या घरांनी खबर काडा मरे कोणें आतां कित्याक आमकां एक पिंतायलें सारकें तूं आतां हावजांत पिंतायतालो तो हावजां इलेक्शन पळय केलां आज हावजांत जेन्ना BJP स्ट्रॉंग पड जाल्यार इलेक्शन फकत मायनिंगाचेर चलतालें न्हू मायनिंगाचेर हॉरेस कातोलें इलिगल मायन गेली दिगांबरान हें सगळें चलतालें हावजांत पूण जेन्ना BJP सरकार पावरां येयलो दिगांबराची एक जाप ना दिगांबर सारको बरो जालो इलिगल मायन ना लिगल जाली सगळी ताणें सांगलें इल्लीगल आसा म्हणून कोण सांगलें ताच्या नंतर शाह कमिशनांनी सांगलें इल्लीगल आसा म्हणून मात कितें मागीर काय ना मागीर दिगांबर बरें तुवें चोयला हे एसेंब्ली न्हू दिगांबराचे एक शब्द जाला हावजान सदां बॉम्ब मारताले इलिगल मायन हॉरेस वयलें हितू तेणें एक्सपोर्ट केले मायन किंवा शाह कमिशनान 35,000 करोड जालें पूण तेका करप म्हणपाचें आमी कितें करप रे आमकां बारीक मनशां कितें आनी सर तुमी हें कोताय तूं काँग्रेस मॅन जावन सुद्दां दिगंबराचेर ओपनली पब्लीक प्लॅटफॉर्माचेर उलयता म्हाका दिगांबर न्हू म्हाका हांव न्हू काँग्रेसीगे एक हें आहा सारकें एक सिस्टम आहा कोणा मिस्टेक केला तो गेलो तो दिगांबर जाल्यार कितें जालो काँग्रेस जाल्यार कितें जालो थिंग प्रोसिडींग ना हावजां ना तूं आयकोना तूं आसता मरे हावजान तूं आयकोना दिगांबरान मायनिंग इलिगल केली हें केलें तूं आयकोना तो गेलो म्हणजे फायनली दिगंबर हावजानूच आसा आनी तूं गेलो भायर हावजाचे हांव हावजा भायर गेलो लोकांक नाका म्हाका उडयलो नो प्रॉब्लेम कितको हांव पळटा तुका हांवें 2 फावट 3 फावट सांगलां हांव कितको पळा म्हाका कोण उडयलें तें तुका सांगलां मुगे प्रश्न हांव तरी पळा आतां बरो सुसेगाद आहा तुका दिसना हांव फ्रेश आसा म्हणून दिसना तुका मुगे सदां तोंड म्हण हें आसतालें हांव फ्रेश आहा प्रॉब्लेम कांय ना लोकांक नाका पूण हांव तुका सांगता नाका नायल्या लोकांनी एलेक्ट केला पूण कितकोण पळय हांव पळय फोळा आनी कितको पळय आज वयर आहा देव न्हिदलो ना आमी न्हिदता देव जागा आहा एक दिसातलें